गावात 1300 स्क्वेअर मीटर जमीन दान करप खरें म्हणजे आता खूप कठीण जाला. लोक 100 स्क्वेअर मीटर जमीन दिना. थंय तांच्यांनी तर देसाय फॅमिली यांच्यांनी 1300 स्क्वेअर मीटर जमीन गांवच्या उदरगती खातीर दिली. सांगेकार 5 वर्सां फाटल्यान गेले. फाटल्या 5 वर्सांक सुभाष फळदेसायाक तुम्ही घरा धाडलो पळय न्ही, तुम्ही 5 वर्सां फाटल्यान गेले. तुम्ही मुद्दामून हांव सांगता स्पश्ट उलयता हांव थोडोसो 12 ते 17 पर्यंत तेणी खूब बऱ्या पद्दतीचे प्लॅनिंग ह्या मतदारसंघाचें केल्लें. हांव वांगडा आशिल्लो तेज्या, आमी दोगूय वांगडाच आमदार. खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे ज्या मतदारसंघाचो विकास सांगनासलो तो मतदारसंघ कशा बऱ्या पद्दतीन खूब फुडें वचूं शकता. वेगवेगळे प्रकल्प तुम्ही मुद्दामून पळयात. तुमचे तेणी आतां 7 तेणी आपल्या 5 मिनटाच्या भाशणान आमचे 15 मिनटाचें भाशण उलयलो. इतक्या स्पिडीनूय तेणी म्हणजे वेगवेगळे प्रकल्प हांगा हाडपाचो. सगळ्या पंचायतीचे फावंडेशन स्टोन खंयचो प्रकल्प खंयचो आनी कितें. आमी तर फाटले फावटी पळयताले की तो IIT हांगा हाडटलो म्हणटा कोणा खातीर? तेज्या खातीर तेका फायदो आहा? अरे एखादो प्रकल्प येयल्या उपरांतूच तेजो विकास जावपाक शकतलो. प्रकल्प येना जाल्यार गांवच्या भुरग्यांचो विकास जावचो ना. हांगासर येवन जे लोक भडकयता पळय न्ही ह्या लोकां पासून तुमकां सावध रावपाक जाय. आनी म्हणून म्हटलें हांवें की 5 वर्सां तुम्ही तेका घरा धाडलो पळय न्ही, तुमी तुमचो विकास 5 वर्सां फाटल्यान गेले.